शनिवार सावन 10वीच्या परीक्षेक सुरुवात झाल्या. राज्यातल्या 32 केंद्रांनी 18,871 विद्यार्थी परीक्षेक बसल्यात. शेनवारा पहिली भास विशयाचो पेपर 21 मार्चाक खंय निमणो पेपर. आयच्यान SSC बोर्डाची एग्जाम सुरू जाल्ली आसा आनी ही एग्जाम आहा ती 1 मार्च टू 21 मार्च पर्यंत एग्जाम चलतली आनी एग्जामीक 18,871 भुरगे बसले आसा. तातूंतले 9,200 प्लस भुरगे बॉयज आसा आनी 9,500 प्लस गर्ल्स आसा. सो अशा तरेन ही एग्जाम सद्या सुरू जाल्ली आसा आनी आमकां हांगासर सकाळी टायमाचेर स्कुला भायर खुबशीं भुरगीं दिश्टी पडटात. तांचे पेरंट्स तांकां घेवन येतना दिश्टी पडटा. सो भुरग्यां बरोबर पेरंट्साचेरूय हांगासर टेन्शन आमकां दिश्टी पडटा. हे सद्या सिट्युएशन जाल्लेलें आसा. आमी बिचोले सेंटराचेर आसात. 10वीची परीक्षा आज सुरू जाता आनी बिचोले सेंटराचेर जवळ जवळ 1,300 विद्यार्थी आसात. पूण आज भितरले 915 विद्यार्थी आपली एग्जाम आन्सर करतात. आज इंग्लिशचो पयलो पेपर आहा आनी शांतादुर्गा हायस्कुलान आमचे 543 भुरगे आसात. भितर 22 ब्लॉक्स आमी केल्ले आसा. सेकंड सब सेंटर जे आमचे आसा ते आवर लेडी ऑफ ग्रेस हायस्कूल, थंयसर आमचे जवळ 220 विद्यार्थी आन्सर करतात आनी 11 ब्लॉक्स थंयसर आसात. आनी राधाकृष्ण विद्यालय हें थर्ड आमचें सेंटर आसा. थंयसर 152 विद्यार्थी आन्सर करतात आनी थंयसर 9 ब्लॉक्स आसात. जे विद्यार्थी आमचे CWSN म्हणटा म्हणजे खास विद्यार्थी जे आमचे आसा तेंचे आमी सिटींग अरेंजमेंट जे आसा ते राधाकृष्ण विद्यालयान केल्ले आसा. जवळ जवळ आज आमचे 50 ते 60 ब्लॉक्स सगळे कडेन चालू आसात आनी आज पयलो दीस असल्या कारणान पेरंटूय आज आमच्या सेंटराचेर खूब येयल्ले आसा आनी वेवस्था आमी एकदम बरी केल्ली आसा हांगासर विद्यार्थ्यां खातीर. स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश रावत.